Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सगळ्यात पहिले डिसिजन जे आसा पळय न्ही, इट इज एन जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन हे GMCन एस्टाब्लीश करपाचें ठरलां. फुडल्या सोमार मंगळार पर्यंत सोर्स करून ऑर्डर प्लेस करतले आनी एका म्हयन्या भितर जिनोम सिक्वेन्सिंग वीच इज द स्पेशली दीस मशीन वीच इज रिक्वायर्ड फॉर द ओमिक्रॉन व्हायरस. आतां पर्यंत आमी जवळपास 19 जाणांचें टेस्टिंग करूंक धाडिल्लें जे आमकां डावटफूल आशिल्लें. ना, जवळपास 28 जाणांचें टेस्टिंग करपाक फॉरेनर्स जे मेळ्ळे सस्पेक्टेड आशिल्ले तेंचे धाडिल्ले. 8 जाणांचे डेल्टा व्हायरसाक पॉझिटिव्ह येयला, ओमिक्रॉन व्हायरस ना. 19 रिपोर्ट्स स्टील पेंडींग आसा. ओके, ताच्या खातीर आमी स्वता डिसिजन्स जिनोम व्हायरस मशीन हांगा जिनोम सिक्वेन्स मशीन हांगा हाडपाचें घेतलां आनी ते GMCन एका म्हयन्या भितर सेटअप जातलें. ऑल टुगेदर एप्रॉक्सिमेटली 3500 फॉरेन टुरिस्ट जे आसा आयचे घडीक गोंयांत आसा आनी ओमिक्रॉन व्हायरसच्या संदर्भात आमी इन कंटिन्युअसली आमी तांचो टच दवरपाचो प्रयत्न केला, बट काही जाणांचे मोबायल्स इन रीच ना. हाज्या खातीर आमी ऑलरेडी एक एडवायजरी इशू करता फॉर द जनरल पब्लीक. ओके, गोवा बाय द आवर पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट आनी इवन दो फ्रॉम द टुरिजम डिपार्टमेंट. आमचें म्हणणें आसा की ज्या स्टेक होल्डर्सां कडेन हॉटेल्सां कडेन जे टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट विशेश करून रावता तेंचो एक्चुली तांकां आफ्टर 8 days RT-PCR इज अ कंपल्सरी फॉर देम. सो तांच्यांनी आपली RT-PCR आमचे नियर बाय प्रायमरी हेल्थ सेंटरान येवन करून घेवची. इफ तांच्यांनी ती करूंक ना आसत जाल्यार आमचे हॉटेल्स किंवा बाकीचे कोण तांच्या संपर्कान येता तांच्यांनी तांकां इन्सिस्ट करचें. जी एडवायजरी जी आसा ही एडवायजरी सोमार दीस जनरल पब्लिका खातीरय इशू जातली, कारण वी आर व्हेरी मच कन्सर्न. पॉझिटिव्हिटी रेट 1.8% वयल्यान आज तो 3.5% गेला. इट इज अ सिरियस थिंग. शक्यतो ओपन प्लेसींचेरूच बाकीची सगळी फंक्शन्स आनी येते आसची. AC हॉलान खूब कमी प्रमाणात फंक्शन्स आनी येते सगळें करचें. मास्क आपलो कंपल्सरी वापरचो. रिस्ट्रिक्टेड करूंक ना. बींग अ टुरिस्टीक सिजन, बींग अ फेस्टीव सिजन आनी क्रिसमस हे खूब व्हडा प्रमाणात गोंयांत सेलेब्रेशन केलें वता, बट ह्या सेलेब्रेशना वांगडाच आमकां प्रिकॉशन्स ही खूब म्हत्वाची आसा. सगळे लोक प्रिकॉशन्स घेतले हाजी हांव अपेक्षा बाळगितां.